पंचायत पावण्यार जाल्ल्या डिलिमिटेशनात विसंगती दिसून आयिल्ल्यान साळगांवचो लोक वेंचणूक आयोगा कडेन गेला। आपल्या आयोगा कडेन उलोवप जाला। ह्यो विसंगती आदी पयस करच्यो, वेंचणूक उसरां घेवची पडल्यार जाता, कोंगूटचो आमदार मायकल लोबोन म्हटला। विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो डिलिमिटेशन धरून विविध येवजण्यांचेर उलयलो। काँग्रेसीचे वेळार म्हारगायेचेर जे बोळ घालताले तांणी सगळ्यात आदी सरकाराचे कान पिळपाक जाय अशें म्हणत मायकलान म्हारगायेच्या प्रश्नाचो बॉल भाजपा वावुरप्यांचे गोलीत उडयलो। ऐकात मायकलाक। ऑलरेडी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेदर इट इज रेज मागोज, आय थिंक पिलेन और नेरूल, ते सगळे इलेक्शन कमिशना कडेन गेल्या and they have shown that there are discrepancies in delimitation. And now earlier also I have spoken to the chief election state election commission. He said any discrepancy like that we will look into it and we will change it. So let them change. No? आता तेका दाखयल्ले आहा केदार आमचो MLA सालिगांवचो तेणे दाखयल्ले आहा, त्या पंचायतीन दाखयल्ले आहा, मेंबरांनी दाखयल्ले आहा, there are discrepancies. So wherever there are discrepancies, people who are of that ward can make a representation to the state election commission, to the mamledar, and that has to be rectified. People are free to go to the court. तोपर्यंत इलेक्शन होल्ड करपाचें अशें दिसता तुमकां थंयसर? That particular village can be kept on hold. Like आदी कलांगुटान प्रॉब्लम जाल्ले, आमी ते इलेक्शन आफ्टर 2 weeks केल्ले, इलेक्शन सोंपोन 2 weeks उपरांत कलांगुटचें इलेक्शन जालें. सो तशेंय जावंक शकता. That depends on how big the discrepancy is. That is up to the state election commission. सरकाराचे अगेन्स्ट उलयतालो आनी आयज म्हारगाय असून तुमी खंयच उलयल्ले दिश्टी पडना, कित्या खातीर? सरकार निकटो फॉर्म जाला। आमी चिंतले की सरकाराक 1 म्हयनो तरी टायम दिवया, 2 म्हयनो टायम दिवया, वॉट दे आर गोइंग टू डू। चिकोन येयले आनी क्रिटिसायज करप हें सारकें न्हू। आमी खंय सिलिंडर जेन्ना 50 रुपया वाडलो स्टार्टींग, मागीर आतां आनीक 50, तेन्ना आमी प्रेस घेवन आमी वचोन कलेक्टराक मेमोरंडम दिलो, चीफ मिनिस्टराक सांगलें, सगळें केलां। पण आतां म्हारगाय वाडत आहा, म्हणजे स्टॉप जावपाचो खंयसरूच आमकां दिसना। वेदर इट इज सिलिंडर, वेदर इट इज पेट्रोल, वेदर इट इज डिझल, वेदर इट इज एसेन्शियल कमोडिटीज। जेन्ना काँग्रेसचो सरकार आसलो, जेन्ना जेन्ना म्हारगाय वाडली तेन्ना तेन्ना BJPच्या महिलांनी बसून खूप आंदोलन केले। हांव मागता तेंचेय कडेन आयज की सामान्य लोकां खातीर तेणी मेमोरंडम आपल्या ओन सरकाराक दिवचो, आपल्या सरकाराक तेणी मेमोरंडम एक बरें लेटर बरोवन दिवचें। गोंया भायल्यांनी वेंचणुको लढोवपाचो हक्क, गृह आधार, म्हारगायेच्या विशयाचेर मायकल उलयलो। कम्युनिटी हू इज स्टेईंग इन गोवा हॅव अ रायट, हू हॅव वोटींग रायट, तांकां रायट आहा बसपाक, आमी कोणाक स्टॉप करूंक शकना। सो आमचे जे सगळे गोंयकार आहा तेंच्यांनी फॉर्म भरूंकूच जाय न्हू। अशें न्हू की फाल्यां तूं कर्नाटका गेलो और तूं UP गेलो आनी तुवें थिंगासरले आधार कार्ड आनी इलेक्शन कार्ड केलें, तुका बसोंक जायना? तुकाय बसोंक जाता। थिंगासरलो लोक तुका कितलो मान्य करतलो, मान्यता दितलो, तेजेर आसा। इंडियाक रावता, रुरल गोवान रावता, तांकां साखरेचो जी किंमत आसता, जी दाल आसता, जी तूर दाल आसूं, मसूर दाल आसूं, आनी कितें आसूं, ऑयल आसूं, हे सगळ्यांक एकूच। अशें न्हू की पणजे, म्हापसा, मडगांव रावपी मनशाक एक प्रायस आनी तांकां एक प्रायस सेम आसता। पेट्रोल डिझलूय सेम। सो त्या खातीर बारीक मनशा खातीर जे कितें काम करपाक जाय सरकारान तें करूंकूच जाय। आनी स्पेशली गृह आधाराचे जे पयशे येताले ते 500 रुपया वाडोवन दिता सांगलेले CMन, ते वाडोवंक ना, पूण आदले पयशे दिवचे ही आमचे मागणें। गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार।